जे आमच्या आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांचे जे माजी आमदार यांच्यानी जो आरोप केला, या आरोपाबद्दल हांव सांगूंक शकता की हांव जिल्हा पंचायत सदस्य 3 वर्साच्या कार्यकाळात हांवें प्रत्येक गावात 5 पंचायती आसा आणि 5 पंचायतींनी समान निधी वाटप केल्ले आसा आणि ह्या माझ्या 3 वर्साच्या कारकिर्दीत जवळ जवळ 2 कोटीची हांवें कामां केली माझ्या पर्सनल फंडांसून। हे जे सगळे जे श्रेय आहा ते आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांकां वयता। आणि सगळ्यांक खबर आसतले जे आमचे जे आमदार आसा तो बिचोली मतदारसंघापुरती असो ना, तर बिचोली मतदारसंघात आमच्या आमदारान 2 वर्साच्या कारकिर्दीत 800 कोटीची कामां केल्ली आसा। आणि हे सगळे श्रेय आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री आसा हांकां वयता। जर कामां जर कांयच करूंक नासली जाल्यार सरकाराक जे आयज सहकारी आमदाराक नासतले आसले। म्हणून हांव हे माजी आमदाराक सांगूंक सोदता की जेचे कडेन 5 वर्सां ज्या मनशान काम केले ह्या बिचोले मतदारसंघात, त्या मनशाक जी 2 वर्साची कारकिर्दी जर तेणी पळोवची, तेका जाय जाल्यार डिटेल आमी दिता। तेणी विनाकारण अप्रचार करचो न्हू। जर तेका जर खरें कितें सत्य जर उघड करपाच्या राजकारणात आरोप प्रत्यारोप हे जातात, म्हणून ही राजकारण ही लोकशाही ही हुकुमशाही न्हू। तो जो हुकुमशाही प्रमाणे जे अविचारांचे नाका जाल्ले जे विचार जे तो अविचारान जो वागता, हे आमदाराक माझ्या आमदाराक ही भाषा शोभाना। आमदाराक सांगलेले की आम्ही डॉक्टर तुझ्या वाचून खंबीर आसा, तू एका कांय आन्सर दिवपाचे ना। आम्ही कार्यकर्ते जे आहा शिक्षा विधानाचे जे सगळे कार्यकर्ते आहा तेका आम्ही तेका कितें ते प्रत्युत्तर दितले, उत्तर दितले। पण एकच सांगूंक सोदता, जो अप्रचार आसा हो अप्रचार जो इलेक्शनाक 8 दीस आसा म्हणून करपा ह्या पयलीं तेका कित्याक टायम मेळोंक नासलो, हो म्हाजो तेका प्रतिप्रश्न आसा। तेणी जर इलेक्शना पयलीं जेन्ना 2 वर्सां जाली, ह्या 2 वर्सांत तेणी हेचेर कांयच कित्याक भाशा करूंक ना। आनी सांगपाचें म्हटल्यार शिक्षणाचेर जर सांगपाचें जालें, आमचो डॉक्टर कितें एज्युकेशन मिनिस्टर ना जावं एज्युकेशन मंत्री ना। जर आमच्या जर आमदाराकडे जर इतकी पावर असली, त्याची जर एज्युकेशनाची जर एनओसी रिजेक्ट करपाक ती आमच्याकडे ना, तेणी कायदेशीर आपले सोपस्कार पूर्ण करचे आणि कायदेशीर तेणी आपले एनओसी घेवची। पण हांव एक जो जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान सांगूंक शकता की तेणी अप्रचार करचो न्हू आमच्या आमदाराचो। ह्या फुडें जर तेणी जर अप्रचार करपाचो प्रयत्न केलो तर 2027 जे इलेक्शन आहा तेन्ना तेका तेची आमी जागा दाखयतली, इतकेंच सांगता। आदाराक म्हणजे हे जे आमचे शिक्षा विजन आहा ते पद्धतीने आपण एक खंय पावणो मारचो ह्या विशयाचे त्यांनी माऊली निर्मिती अशें म्हणून तिने एक मंडळ तयार केले आणि त्याच्या मार्फत आमचे चंद्रकांत शेट्टीचे बाबा पुंडलिक शेट्टी हांकां आदर्श पालक आणि उत्कृष्ट शेतकरी हे एका ताका तेजो गौरव केलो। हांव अशें म्हणटा, जर तूं तुज्या हस्ते तुज्या मार्फत तुजो अध्यक्ष तुज्या मार्फत तुजो समज आदर्श पालक म्हणून गौरव केलो जाल्यार घरान एक करत कशें म्हणटा हेचें उत्तर दी। आणि हेचें उत्तर पळय दिवचें पडटलें। म्हणजे लोक अख्खे लोक हेची वाट पळयतात, तूं कितें उत्तर दिता त्या गाण्याचें। माझे एकच सांगणे आहा, ही जी वृत्ती आहा ही कुवृत्ती आहा, हे वृत्तीक आमी थारो दिवपाक जायना अशें हांव तुमकां सांगता। आयज आमी हांगा जमलेली आसा जी एक्स एमएलए जो दोतोराचेर आमचे आरोप केल्ले आसा, त्या आरोपाचे निशेध करपा खातीर हांव सगळ्या महिलांच्या वतीन हांव हे तुमकां सांगूंक सोदता। जे एक्स एमएलए दोतोराचेर बदनामी करपाचे जे आरोप केले, जावं नांव घाण जावपाची जी अश्लील भाशा उलोवन जे नाका ते विचार लोकां मेरेन पावयले, ते सगळे चुकीचे आसा। कित्याक आमकां खबर आसा की महिलां खातीर दोतोर कितको वावुरता आनी कितकें काम करता तो। महिलां खातीर कितकेशेच कार्यक्रम, कितकेशेच प्लॅटफॉर्म, कितकेशेच धंद्या खातीर हेल्प जावं कोणाचो गरीब आवयचो एक भुरगो जर बेकार आसा तेका कामाक लावपा खातीर कितको दोतोर धडपडटा
तें आमकां खबर आसा. आयज जे एक्स MLAन आरोप केला तेजे आमी सगळ्या महिलांच्या वतीन निशेध करता आनी फुडेंय सांगूंक सोदता सगळ्यांक जी शिक्षा विजनाचे मेंबर तशेंच आमच्या दोतोराचेर कोणें आरोप करता आसतना जावं कितें उलयता आसतना विचारपूर्वक उलोवचें आनी जे लोकांक खरें सत्य आसा तें उलोवचें. तुमकां खबरूच आसा की माजी आमदार नरेश सावळ हांणी जे आरोप केले वैयक्तीक रित्या आनी डॉक्टराच्या प्रोफेशना विशयी त्या विशयी हांव उलोवंक सोदतां. पयलीं म्हणजे ताणी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डॉक्टर नामणेचे आय सर्जन आसा ऑफ्थॅल्मिक सर्जन आनी हांवें तांची कारकीर्द तेन्ना ताणें कारकीर्द सुरू केल्या तेन्ना पासून म्हजो तांचे कडेन प्रोफेशनल संबंद आसा आनी हांवें तांची जी उदरगत जाल्या जो तांचो प्रोग्रेस जाला तो हांवें अनुभवलेलो आसा पर्सनली. आनी तांणी जेन्ना अरविंद आय हॉस्पिटलांतल्यान स्पेशल कोर्स कंप्लीट करून हांगा कॅटरेक्ट सर्जरी स्टार्ट केल्यो तेन्नाच्यान आयज मेरेन तांच्यांनी फाटीं वळून म्हणटा तें पळोवंक ना. तांचो आयज सर्जरीन हात कॅटरेक्ट सर्जरी विशेशता इतलो आसा की डॉक्टराचे पेशंट आसतले तुमच्या कितलेशेच रिलेटिव्हांनी डॉक्टरा कडल्यान कॅटरेक्ट सर्जरी करून घेतल्या आसतल्यो. म्हाका तरी पर्सनली खबर आसा म्हाज्या फॅमिलींतले कितलेशे डॉक्टराचे पेशंट आसा तांणी ऑपरेशनां करून घेतलेले आसा. खूब जाण बॉम्बे पुणे आसून थंयसून जे मुद्दम हांगा येतात कितलेशे विदेशांत स्थायीक जाल्ले आमचे गोंयकार आसा ते मुद्दम हॉलिडेन हांगा येवन कॅटरेक्ट सर्जरी करून वता. कित्याक आय कॅम्प्स केल्ले आसा ते 2000 वयर लोकांची आमी दोळ्याची तपासणी केल्ली आसा आनी 250 ते 300 आमी कॅटरेक्ट सर्जरी केल्ली आसा. आनी असो म्हणजे कसलोच वायट अनुभव त्या लोकां मदीं कोणेच आमकां तरी हाडून दाखोवंक ना. तेन्ना तांणी जे कितें सांगलें की कितलेशे विजन गेला कोणाचे दोळे गेला ते तांणी खंयच्या आधारे सांगलां तें आमकां खबर ना. आनी विजन हॉस्पिटला बद्दलूय तांणी सांगलें की विजन हॉस्पिटल चलना म्हणून ते ह्या म्हणजे पॉलिटिक्सान आयले म्हणून. विजन हॉस्पिटला बद्दल हांवें कित्याक सांगूंक जाय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा थंय OPD कितली आसता थंय एडमिशनां कितली आसता. कित्येकदां म्हाका फोन येता बेड अवेलेबल नासता तेन्ना मातशे डॉक्टराक सांगून बेगिनात बेगीन बेड अवेलेबल जाले की आमकां दिया म्हणून. तुमकां अनुभव आयला आसतलो तुमी कितलेशेचदा डॉक्टराक रिक्वेस्ट केला आसतलो. तशेंच डॉक्टरा कडल्यान सर्जरी करून घेवपाक विजन हॉस्पिटलांतल्यान ट्रिटमेंट घेवपाक सगळ्या स्तरांतले लोक येतात. गरीबांतलो गरीब येता त्याच प्रमाणे VIP येता आमचे डॉक्टर फॅमिलीतले लोक वता. कितलेशेच जाणां हांवें तरी रिक्वेस्ट केल्ले आसा की कोणाक डिस्कावंट दिवचो कोणाक फुकट थंय बील न चार्ज करता सुद्दां डॉक्टरान कितलेशे जाणांक थंय सेवा दिल्ली आसा. तेन्ना हे जे कितें तांणी उलयलां ताचो हांव निशेध करता आनी तांणी त्या हातून जी पर्सनल आनी डॉक्टराच्या प्रोफेशना बद्दल जी अनपार्लमेंटरी भाशा वापरल्या ताचो हांव निशेध करता. कामचो जे आसा पळय तेका आमी माती जे आसा हें दिवया नाका तेजे नदरअंदाज ताका करुया. तर अनेक जे आसा पळय हे हल्ल्या उपरांत जे आसा पळय ते तशें मागीर हें काम जायना. आनी जें काम दोतोरान सुरवात केलें आसा 2 वर्सांत जें काम दाखयल्लें आसा तें सगळ्यांच्या नदरे समोर येयल्लें आसा. आनी म्हणून आपली जी आसा पळय ती फाटली कारकीर्द जी आसा पळय इतली पिड्यार जाल्ली आसा आनी ती नवी करतलो जाल्यार ज्या मनशान काम करता त्याच मनशाचेर आरोप करप आनी आपूण लायमलायटान येवप हो ताचो एक कमेव ध्येय आसा तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हणून तुमचे कडेन मागता की फुडें आनी कितें करतलो तेका आमी नदरअंदाज करुया तेजे कडेन लक्ष आमी दिवचें न्हू. तेन्ना आमचें काम बरें जाता आनी जेन्ना काम बरें जाता पळय तेन्नाच कोण तरी उलयता आनी तो तेका खातीर उलयता हें तुमी सगळ्यांनी लक्षात दवरचें. ज्या पद्दतीन आमच्यो महिला काम करतात तुमी तेका सांगात. म्हाजे तरी इच्छा आसा म्हाजी की तुमी तेका इशारो दिया की जे कामां इतले बरे तरेन तो चलयता आनी आमकां सहकार्य करता तेन्ना तूं तेका इशारे बी दिवं नाका म्हणून. एकदां आमी उठात जाल्यार मागीर कितें इशारे आसतले पळय ते सगळ्यांक कळटले. तुमी तेका हें करपाचो वेळ येयल्लो आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.